मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक जर खऱ्यांनी गोंय आनी गोंयकारांविशीं मोग आशिल्लो जाल्यार तो कर्नाटकांत वचून प्रचार करचो नाशिल्लो अशें म्हणीत आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर टिकांचे फार पेटयले। आपले कदेल वांटोवपा खातीर गोंयकारांची फटवणूक करून मुख्यमंत्री कर्नाटकाचो स्टार कॅम्पेनर जालो अशी टिका आपान ह्या वेळार केली। सीएम प्रमोद सावंताक देखून म्हाका दिसता आयज ताका गोंयचो इंट्रस्ट ना। He is forgetting that he is sitting on the chair as a Goa chief minister. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून तूं आसा। तुवें गोंयचे लोकांचो आनी गोंयचो इंट्रस्ट पळोवपाक जाय। तूच तो म्हणटालो म्हादेय म्हजी आवय आनी खंयच्याच परिस्थितींत हांव ती विकपाक दिवपाना। तुवें आयज सारकेंच तिचे फाटी सुरी तोपला, तुवें तिका विकला, तुवें बिट्रे केला। तूं जाल्लो आसा आयज स्टार कॅम्पेनर ऑफ कर्नाटका बीजेपी इलेक्शन्स, पण हांगा तूं जाल्लो आसा स्टार कॅम्पेनर फॉर बिट्रेइंग गोवा एंड गोवन्स एंड म्हादे। तो बोमाय म्हणटा तो सीएम सांगता, हड्डे छाती फुलोवन सांगता तो सगळ्या ते प्रचाराक मिटिंगाक आसता त्या खेपे सांगता तो की आपूण आय विल नॉट रेस्ट टील म्हादे इज डायवर्टेड टू कर्नाटका। आणि ही इज टेलिंग एंड बोस्टिंग अबाउट अमित शाह and नरेंद्र मोदी. He is telling that because of their blessings and taking the confidence of Goa government, CM Pramod, अरे CM Pramod तू निषेध करपाचो, तू गोंयांत रावन तू निषेध करपाचो आनी तू ते कर्नाटका सांगपाचो आनी बीजेपी तुझे नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह एक मेसेज धाडपाक जाय आशिल्ली तुवें, a strong and loud message that you are not coming to campaign in Karnataka and you condemn that and that you will not be there to support or campaign in Karnataka. तुका गोंयचो मोग चड आसपाक जाय आशिल्लो, पूण तुवें फर्स्ट तूं मुख्यमंत्री जो आसा गोंयांत तुवें दाखोवन दिला की तुका पक्ष, तुका पोझिशन, तुजी खुर्ची चड इम्पॉर्टंट न्ही ती म्हादे आनी न्ही ते गोंयकार म्हणून। तुका गोंयचे पिळगेचे, गोंयचे पशु पक्षाचे, गोंयच्या जनावरांचे, गोंयचे इकोसिस्टमाचे, गोंयच्या न्हंयेचे, गोंयचे कांयच पडून वचूना तुका फक्त पडून गेला ते मुख्यमंत्रीचे कदेल आनी ते पोझिशन।